हाय फ्रेंड्स, कशी आसा तुमी? कल्पन्स किचनाक तुमचे सगळ्याचे स्वागत आसा. तुमकां खबर आसा हो सीजन आमचो आंबे, पणस, तशींच भिण्णां, काण्णां, चुन्नां, जांभळां ह्या सिजनान आमकां मेळटात. आनी आमी अशें म्हणटात की हो आमचो एक रानमेवो. आतां तुमकां खबर आसा जंगलां ही सोंपत येयल्लीं आसा. हाजे फुडें आमकां हो रानमेवा मेळटलो अशें ना, पण जेन्ना आमकां हो मेळटा तेन्ना आमी तो खावपाक जाय. हो एक सर्टन सिजन आसता, त्या सिजनाकच ही फळां आमकां मेळटात. तेन्ना आज हांव शिवोले गेल्लें, तेन्ना शिवोले साकून हांवें येता आसतना जांभळां हाडलीं. म्हाका बरीं जांभळां दिसलीं, ती हांवें जांभळां हाडलीं. जांभळाचें हांवें स्कॉच करपा खातीर हांवें जांभळां हाडल्यां. आनी जांभळां ही बरीं हांवें धुवन घेतल्यात. आनी हांवें हांगा घेतला चाट मसाला घेतला, ब्लॅक सॉल्ट घेतला, लिंबाचो एक 5-6 लिंबाचो रस घेतला. कित्याक जांभळांक एक असो टेस्ट नासता, ताका मातसो आंबटपण येवपा खातीर हांवें आमसाण मातशी येवपा खातीर हांवें तो लिंबाचो रस घेतला. आनी 2 हांवें वाटयो साकर घेतल्या. आतां आमी ही जांभळां धुवन हांव तेजो पल्प काडटलें. आनी जितलो पल्प जाता पळय तितलीच आमकां डबल साकर घेवपाक जाय. आतां एक ह्या जांभळाचो एक वाटी पल्प जालो जाल्यार 2 वाटी साकर घेवपाची आनी 1 वाटी उदक घेवपाचें. आमी आतां कितें करया, ही जांभळाचो हो पल्प काडून घेवया. आतां आमी जांभळाचो पल्प काडून घेवया. हांव सगळीं जांभळां चाळणीन घालता. असो हातीन अशी दामून तांचो पल्प काडपाक जाय. ह्यो बियो आसता पळय त्यो आमी भायर उडोवपाच्यो ना. ह्यो बियो सामक्यो वखदी. ह्यो डायबिटीसीक तुमी पावडर सुकोत घालून पावडर करून हेजो घेवं येता. तो हातीन कित्याक काडला, बरो तेजो पल्प येता. तुमी ह्यो बियो काडून मिक्सरान घालून बारीक करून तुमच्यान पल्प काडूंक जाता. 1 कप 1 वाटी उदक घालता. 2 वाटी साकर घालता. तुमकां चड गोड नाका जाल्यार तुमी मातशी कमी करूं शकता. हांवें 2 वाटी घातल्या. पळया, मेजरमेंट तुमी पळोवन घेयात. 1 वाटी उदक घेतलां हांवें, 2 वाटी साकर घातल्या आनी जो पल्प आसा आमचो पळय तो 1 वाटी आसा. म्हणजे तेजो प्रोपोर्शन सारकें घेवपाक जाय. गॅस पेटून घेवया आनी आमी ही साकर वितळून घेवपाची. साकरीचे मेल करपाचे ना, ही साकर आमी वितळून घेवपाची. आनी तुमी रोखडेंच हें काबार करतलीं, म्हणजे रोखडेंच पिवन काबार करतलीं जाल्यार ताका सिट्रीक एसीड घालपाची गरज ना. आनी जर तर तुमी हें दवरतलीं, प्रिजर्व करून दवरतलीं जाल्यार तुमी हातूंत एक 1/2 टीस्पून तुमी सिट्रीक एसीड घालपाक जाता. आनी फ्रिजान तुमी दवरून हें सेव करूंक शकता. आमचें ऑलरेडी साकर मेल्ट जाल्ली आसा. हांव गॅस बंद करता. हें मेल आतां आमी थंड जावपाक दवरया. हांवें हांगा साकरीचें मेल करून घेतलां. साकरीचें मेल म्हणजे वितळून घेवपाची साकर, दाट मेल करपाचें ना. हांवें हांगा 2 वाटी साकर घेतल्या आनी 1 वाटी उदक घेतलां. जशें 2 वाटी साकर घेतल्या तशें 1 वाटी पल्प घेवपाचो. जितली तूं पल्प घेता तितलो डब्बलान साकर घेवपाची. आनी हांवें हांगा 4 लिंबू पिळून घेतल्यात. आतां आमी मिक्स करून घेवया पल्प. हो 1 वाटी पल्प हांव मिक्स करता. आनी हांव लिंबाचो रोस घालता. हो लिंबाचो रोस हांवें मातसो आमसाण येवपा खातीर घातला. जांभळाक तितली आमसाण नासता. हो आतां आमचो स्कॉच, जांभळाचो स्कॉच रेडी आसा.
आमी आतां बरो मिक्स करून घेवया. आता आमी जांभळाचे स्कॉच सर्व करया. हांवें 2 ग्लास घेतल्यात. तातूंत हांव थंड उदक घेतलां. हांवें थंड उदक घालया. चाट मसाला घेतला हांवें. तुमच्या आवडी प्रमाणे तुम्ही चाट मसाला घेवपाचो, कमी जास्त करू शकता. आणि ब्लॅक सॉल्ट घेतला हांवें. आणि आयस क्यूब घेतले पळय, हे आयस क्यूब तुम्ही घालपाचे. हांवें थंड तुम्ही सर्व जेन्ना करतले न्ही तेन्ना तुम्ही आयस क्यूब घालून सर्व करपाचे. जर तर तुमचे कडेन पुदिनाची पानां आसात, पुदिना आसा जाल्यार तुम्ही पुदिना पण घालूंक शकता. हे आमचे आतां जांभळाचे स्कॉच रेडी आसा. तुम्ही हे आतां थंड पिवपाक शकता. हे जांभळाचे स्कॉच आमचे रेडी आसा. ही जांभळाची रेसिपी तुमकां कशी लागली ती म्हाका कमेंट करून मुद्दम सांगात. आणि जेन्ना तुम्ही सर्व करतले न्ही तेन्ना चमच्यान धवळून सर्व करपाचें. आणि ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करात. आता जांभळाचो सीजन सोंपत येयल्लो आसा, तेज्या पयलीं हें तुम्ही मुद्दम ट्राय करात. अशीच मेळुया आमी एक नवी रेसिपी घेवन. टील देन बाय, टेक केअर, हेल्दी रावात आणि हेल्दी खायात.